सप्टेंबराक मनयतात वर्ल्ड तो कार्यक्रम आमी आयज केलो आनी हितूंतल्यान जे आमी शेतकरी जे आसात ते सगळे गोंयचे जे प्रमुख शेतकरी आसात ते चड लागवड करपी तांकां आपोवन आनी आमचे खास करून हे कार्यक्रम आमचे सेक्रेटरी आसात जाल्यार ते खंयचे नाल्ल घेवप खंयचे नाल्लाक गोंयाचे ह्या सॉयल ह्या मातयेचेर खंयचे नाल्ल बरी जातात खंयच्या नाल्लाची सायज बरी येता कितली चड क्वॉन्टिटी येता कित्याक तशें पळोवपाक गेल्यार एवरेज जर पळयत जाल्यार गोंय आनी बाकीच्या राज्यांत जर बाकीचे काही ओवरऑल इंडिया जर पळयत जाल्यार आमी जरी गोंयांत म्हणजे माड लागता म्हणटा असो नाल्ल लागता म्हणटात केरळ गोवा हे म्हणटात पूण त्या प्रमाणात जर माडा फाटल्यान जर आमी म्हायती प्रमाणे नाल्ल 34-35 असो आमकां रेशो आसता जे आमकां वर्सांतल्यान एक माडाक नाल्ल लागता हो एक नाल्ला बद्दल हो क्रम म्हणत तसोच की नाल्लाची लागवड आमची बरी जाता हे आयचे कार्यक्रम पयलीं जे CM आसतना आनी तांच्यांनी इनिशिएटीव घेतिल्लो इन द मीन टायम हे म्हटलें सगळ्यांक ते उरले बट इट इज इन प्रोसेस तो म्हणजे इट इज नॉट दॅट इट इज टोटली इग्नोर्ड अशें कांय ना तो प्रोसेस इट इज इन प्रोसेस केन्ना जेन्ना एखाद्या प्रॉडक्ट आसता इट इज द रेट्स आर ड्रिवन बाय मार्केट बरोबर काय सो जितलें प्रोडक्शन वाडटलें तितली डिमांडूय वाडटली जितले डिमांड वाडटली तितले रेटूय वाडटले आनी रेट वाडपाकूच जाय शेतकाराक तांकां तांचो रेट मेळपाक जाय अशें तुमकां दिसता काय ना आमचे म्हणटात की केरळा गोंया भितर सगळे माणक दिश्टी पडटात किंवा नाल्लाचे भरपूर म्हणून पूण अजून आमचे जितलो खावपा जाय आमकां गोंयांत जितलो लागता तितलो नाल्ल आमचे जायना आमकां शॉर्टेज जाता तशें दूद पळयात आमकां एज म्हणटा दूद आमकां पळोवपाक गेल्यार सगळ्यांक दूद लागता पूण आमचे कडेन अजून 25% सुद्दां दूद आमचे कडेन ना 75% आमी हाडचें पडटा तशेंच नाल्ल काय तितली पर्संट हाडूं पडना पूण जाल्यार सुद्दां आमकां शॉर्टेजी आसा पूण हांगा आमकां वाड करपाची गरज आसा